नमस्कार. सगळ्यात पयली हांव सगळ्या म्हज्या गोंयकार भावा भयणीचो आनी सगळ्या शेतकरी बंधूंचो आभार व्यक्त करता. ह्या विरोधी पक्षान शेतकी बील हाच्या विरोधात भारत बंद पुकारलेलो. हांवें पयर आव्हान केलें की गोंयांत ह्या बंदाक प्रतिसाद लाभचो ना. गोंयांतले सगळे आमचे शेतकरी भाव भयणी आनी गोंयांतले सगळे समेस्त लोक माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वा सकयल भारत सरकारात पास केल्ले बिलाक सपोर्ट करता. कारण तें बील जें आसा हें खरोखरूच म्हणजे शेतकऱ्यांचें सपोर्टेड बील आसा आनी निश्चितच म्हाका दिसता आयज गोंयांत हाजो खंयसरूच परिणाम जावंक ना. गोंयांत खंयसरूच हाजो बंद उरूंक ना. त्या खातीर समेस्त सगळ्या शेतकऱ्यांक हांव परत एकदां तुमच्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी अशाच पद्दतीन केंद्रांतल्यो योजना गोंयांतल्यो योजना जो शेतकरी गोंयांत घेता तांकां सगळ्या जाणांक आमी जो आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा करपाचो थारयला. विशेश करून एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेरी कल्चर, फिशीकल्चर हाज्या बाबतींत जायत्यो केंद्रांतल्यो योजना आसा. ह्यो पयले फावटी जशें आमच्या दूदकार फार्मरांक किसान क्रेडीट कार्ड मेळ्ळें अश्यो जायत्यो योजना सगळे शेतकरी भाव घेतले आनी माननीय मोदीजी केंद्रांत पास केल्ल्या शेतकी बिलाक जे सपोर्ट करतले गोंय सरकार आनी गोंयांतले तमाम लोक परत एकदां सिद्ध केलें की ह्या बिला खातीर आमी सगळे जाण सपोर्ट करता. तुमचे सगळ्यांचें देव बरें करूं.